कुंची हल्ल्याच्या सुमार 15 दिसां उपरांत रामा काणकोणकारान पुलिशेक स्टेटमेंट दिलो। मिंगेल आराचो हो आपलो फाटलाव करतालो, तशेंच 8 जाणांनी गावडा आनी राखणदार म्हणीत आपल्याक मारिल्ल्याचो स्टेटमेंट रामान पुलिसांक दिला। काल राती पुलिशेन रामाचो स्टेटमेंट नोंदयलो। रामाचे भलायकी विशीं जीएमसीचो डीन आनी दोतोरांकडेन उलोवप केल्ल्याचे मंत्री विश्वजितान सांगले। तशेंच वैजकी अधीक्षक आनी डीना वांगडा वचून आपणे रामाचे भलायकेची वासपूस केल्ल्याचे विश्वजित सांगता। ताच्या भलायकेची जतनाय घेवपा खातीर दोतोरांचो एक खासा पंगड तयार केला। ताका केन्ना डिस्चार्ज दिवप हे दोतोरूच थारायतले अशेंय विश्वजिताचें म्हणणें। भाजप सरकाराच्या म्हजे घर येवजणेचेर काँग्रेसीन खर टिका केली। मुखाल्ली विधानसभा वेंचणूक दोळ्या मुखार दवरून म्हजी घर येवजण हाडल्या असो आरोप काँग्रेसीन केला। फक्त वेंचणुके खातीरूच ही येवजण हाडल्या। घरां नियमीत करपा विशीं सरकार लोकांक ब्लॅकमेल करता अशी टिकाय काँग्रेसीन केली। शिवोले शेळ वाठारांत एका फॅमिली रेस्टॉरंटांतल्या चिकन बिर्याणी गिरायकाक कॉक्रोच सापडपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दिवचल वाठारांतलो साईनाथ चव्हाण आपल्या फॅमिली सयत बिर्याणी खातना ताका कॉक्रोच सापडलो। उपरांत ताणें ह्या रेस्टॉरंटाच्या किचनाची तपासणी केली। किचनांत नितळसाण नाशिल्ल्यान साईनाथ हाणें म्हापश्या पुलिशेंत कागाळ केली। अन्न सुरक्षेचे नेम पाळून नाशिल्ल्यान ह्या रेस्टॉरंटाचेर खर कारवाय करची अशी मागणी साईनाथ हांणी केल्या। मुंगूल हल्लो प्रकरणातले 3 मुखेल दुबावित दक्षिण गोय पुलीस अधीक्षक समकार शुक्रारा शरण आयले। अमोघ नायक, वेली डिकोस्टा आनी प्रकाश कारभार अशें ह्या दुबावितांची नांवां जावन आसा। मुंगूल हल्लो प्रकरणात हे 3 दुबावित फरार आशिल्ले खंय। ह्या प्रकरणात आतां मेरेन 25 जाणांक अटक केल्या। ह्या प्रकरणातले मुखेल दुबावित शरण आयिल्ल्याचे दक्षिण गोय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी सांगले। हल्ल्या खातीर वापरिल्लो कोयतो, तलवार आनी पिस्तूल जप्त केल्यात, तशेंच कांय गाडयोय जप्त केल्यात अशी माहिती टिकम सिंग वर्मा हांणी दिली। दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलात आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दितलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजित राणे हांणी दिलें। तशेंच आनीक 100 अँब्युलन्सींची गरज आसा हे विशीं मुख्यमंत्र्यांकडेन उलोवप केलां। जाता तितले बेगीन ह्यो अँब्युलन्सी घेतलो अशेंय मंत्री राणेन सांगलें।
मेगा म्युझिक फेस्टिवलाच्या आयोजनावेल्यान विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमान भाजपाचेर फोग काढलो. भाजपा गोंयांक ड्रग्साचे हब करपाक सोदता. हांगासर मुद्दो मेगा म्युझिक फेस्टिवलाच्या आयोजनाचो ना, जाल्यार मुद्दो आसा तो गोंयच्या तरणाटे पिळगेक तांचे संस्कृताये पासून पयस करून तांकां नाका जाल्ले छंद लावपाचो. ह्या भाजपा सरकाराक पर्यटन वाडी खातीर आनी कसल्योच संकल्पना सुचनात काय म्हणून युरी विचारता. भाजपाक हारोवप होच आमचो उद्देश आसा. तेन्ना विरोधकांक त्रास करिनासतना भाजपाक ज्या ज्या जाग्यांचेर टार्गेट करपाक मेळटा थंय थंय आमी काम करतले म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामत सांगता. आमी काँग्रेसी वांगडा युतीत आसात, पूण आमचो पक्ष घटमूट करपाचेरूय आमी लक्ष केंद्रीत केल्ल्याचे दुर्गादास सांगता. आपूण अजुनूय भाजपातूच आसा आनी आपल्या मतदारसंघात मुख्यमंत्री उदरगत येवजणे अंतर्गत वेगवेगळी कामां सुरू आसात, अशें कुंकळचो आदलो आमदार क्लाफासियो डायस हांणी सांगलें. आप पक्षांत प्रवेश करता म्हणून पातळिल्ल्या वावडेचेर आदलो आमदार उलयलो. तशेंच सद्याचे आमदार फक्त व्हडली व्हडली भाशणां दितात, मात प्रत्यक्षात कांयच उदरगतीची कामां करिनात अशी टिकाय आदलो आमदार क्लाफासियो डायस हांणी केली. मडगावच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी रातच्या वेळार कोयर हाडून उडयतल्यान 200 जाणांचेर केशी नोंद जाल्या. जाल्यार 4 लाखांचो दंडूय वसूल केला अशी माहिती मडगाव पालिकेचो अभियंतो दीपक देसायान दिली. दंड दिवनूय कांय लोक कोयर उक्ताडार हाडून उडयताच. मडगाव आनी फातोड्या वाठारांत कोयराचे कांय ब्लॅक स्पॉट सोदल्या. त्या जाग्यांचेर पालिका निधींतल्यान सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाचें काम सुरू आशिल्ल्याचें मडगाव पालिकेचो अभियंतो दीपक देसायान सांगलें. पेडणे भगवती रवळनाथाच्या दसऱ्याक सुरवात जाल्या. श्रीदेव रवळनाथ आनी श्री भूतनाथाची सजयल्ली तरंगा शुक्रारा कोटकाराच्या मांगरांत पावली. शुक्रारा दिसभर कोटकार वाड्यार ती लोकांक दर्शन दितली. उपरांत मध्यान राती भगवतीच्या देवळांत वचून कौल दितली. पेडणेचो फामाद पुनव उत्सव 7 तारखेर मनयतले.
स्थलांतरीत मालमत्तेचो प्रश्न सोडोवपा खातीर 2014 वर्सा केल्ल्या स्वतंत्र कायद्यात सरकारान सुदारणा केल्या। मात अधिसुचोवणे प्रमाण शेतकारांक फक्त 5000 चौखण मीटर जमीन दितले असो सरकारान जो निर्णय घेतला ताचे वेल्यान मयेकार चाळवले। मालकी हक्काविशीं जारी केल्ली अधिसुचोवणी सरकारान फाटीं घेवची। पोर्तुगीज काळासावन शेतकाराच्या ताब्यात आशिल्ली शेताभाटांचो मालकी हक्क दिवचो अशी मागणी तांच्यांनी केल्या। मात स्थलांतरीत मालमत्तेचो जो प्रश्न आसा तो उच्च न्यायालयात आसा। स्थलांतरीत मालमत्तेच्या वारसदारांनी उच्च न्यायालयात दाद मागल्या। अनमोल राष्ट्रीय महामार्ग कोसळिल्ल्या वाठारात ट्रक आणि मारुती व्हॅनमध्ये अपघात जालो। बिरेस्तारा उसरा राती हो अपघात जाल्ल्याचे कळटा। ह्या अपघातात ट्रक देगणात कोसळिल्ल्यान ट्रक चालक जखमी जाला। तशेंच ह्या अपघातात मारुती व्हॅनाचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालां। ट्रक चालकाक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। कुळ्या पुलिशेन अपघाताचो पंचनामा केलो। मध्य प्रदेशातल्या खांडवात दुर्गा मूर्ती विसर्जना मजगती एक ट्रॅक्टर ट्रॉली तळ्यात पडली। ह्या अपघातात 8 चलयांसयत 11 जाणांक मरण आयले। सुमार 25 ते 30 जाण बुडिल्ल्याचे समजता। पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक खांडवाच्या अर्दला गावात घडली। मूर्ती विसर्जना खातीर एका तात्पुरत्या पुलार उबी आशिल्ली ट्रॅक्टर ट्रॉली तळ्यात उमटली आणि सगळे प्रवासी उदकात पडले। तांकां वाटावपाक 10 ते 15 जाणांनी तळ्यात उडक्यो मारली। बिरेस्तारा सांजे वेळार सुमार 5 वरांचेर ही घडणूक घडली। उपरांत जेसीबीचे मजतीन रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू केले। सांजे वेळार 6 वरां मेरेन 11 कुडी तळ्यांतल्यान भायर काडिल्ल्यो। खांडवा दुर्गा पुजेच्या विसर्जना वेळार जाल्ल्या ट्रॅक्टर ट्रॉली दुर्घटनेत मरण पाविल्ल्यांच्या घरच्यांक दरेकी 4 लाख रुपयांची आर्थीक मजत दिवपाचें आश्वासन मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हांणी दिलें। जखमी जाल्ल्यांचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मरण पाविल्ल्यांच्या घरच्यांक दरेकी 2 लाख रुपयांची आर्थीक मजत आनी जखमी जाल्ल्यांक दरेकी 50,000 रुपया दिवपाचें आश्वासन दिल्लें आसा। चौथी उपरांत नवरात्रांनी जाल्ल्या दुर्गा पुजेच्या मूर्ती विसर्जना वेळार साबार कडेन बुडून मरण येवपाच्या आंकड्यांत वाड दिसून आयली। खेरागड आग्रा हांगा विसर्जना वेळार 3 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळ्ळां। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण विसर्जना वेळार 10 ते 11 जाण अकस्मात उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान बुडले। मात तातूंतले 7 जाणांक वाटावपाक यश आयलें जाल्यार 3 जाण बुडून मेले। ह्या दुर्दैवी घडणुके उपरांत आतां थळाव्या मदीं दुख्खाची सया पातळ्ळ्या।
मध्य प्रदेशांतल्यान एक धक्कादायक बातमी उक्ताडार आयल्या। थंडेच्या कफ सिरपाक लागून 6 भुरग्यांक किडनी फेलियराक लागून मरण आयलें। ह्या कफ सिरपांत टॉक्सिक केमिकलाचो आस्पाव आशिल्ले जे किडनी फेलियराक जापसालदार थारिल्ल्याचें कळ्ळां। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ज्या 6 भुरग्यांक मरण आयलां ती 5 वर्सां सकयली आशिल्ल्याचें कळटा। ह्या भुरग्यांक फक्त जोर आनी थंडी जाल्ली, मात ह्या शारपाच्या सेवनान तांची भलायकी चड बिगडिल्ल्यान दोतोरूय काचाबूल जाले। सध्या ह्या कफ सिरपाच्या विक्रेचेर बंदी घाल्ली आसा। दोतोराच्या सल्ल्या बगर कोणाकूच हे वखद दिवपाचेरूय सक्त न्हयकार दिल्लो आसा। तशेंच ह्या प्रकरणात सखोल तपासणी जावचे खातीर एक समिती वेंचल्या जी रीतसर तपास करतली। हरियाणाच्या मानसीर वाठारांतल्या एका फॅक्टरींतल्यान बिबट्याक धरपाक राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांक यश आयलें। सध्या हे बिबट्याची दोतोर तपासणी करतले। सुरक्षीतरित्या ताका धरून व्हेल्लो आसा। ताका धरिना फुडें पळोवपाक थळाव्यांनी भरपूर गर्दी केल्ली। मारुती सुझुकी ही ऑटोमोबाईल कंपनी देशातली पहिली कंपनी थारल्या जिणे काश्मीर वेलीत रेल्वेंतल्यान गाडयांची येरादारी केली। तांचे हे रेल्वे शिपमेंट नव्या अनंतगड टर्मिनलाचेर उक्तावण जालें। तांच्या पहिल्या कन्सायनमेंटांत 100 मारुती सुझुकी कंपनीचे वेगवेगळ्या मॉडेलांचो आस्पाव आशिल्लो। हातूंत संवसारांतल्या सगळ्यांत उंच रेल्वे पुलावेनय क्रॉसिंग जाल्लें। हाच्या आदी फक्त एप्पलांच्या रेल्वेंतल्यान ट्रान्सपोर्टेशन जातालें। आतां गाडयांचे करपाक लागिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी खोस उक्तायल्या। भारतात लोकांमदी भांगरा खातीर एक वेगळेच तरेची ओढ पळोवपाक मेळटा। भारतात भांगराचे वा रुपयांच्यो वस्ती घालिनात जाल्यार ते लग्न अपुराय मानतात। लोक वेगवेगळ्या प्रसंगाचेर एकामेकांक भांगराच्यो वस्ती वा बारीक सारीक कितें भेट म्हणून दितात। भांगर भारतात शुभ मानतात। इतलेंच न्हय तर सुरक्षीत गुंतवणूक म्हणून ताची चड मागणी आसा। भांगराच्या ह्या पिशेपणाक लागून भारतीय कुटुंबांकडेन अदमासान 25,000 टन भांगर आसा आनी हो आंकडो दिसान दीस वाडतच आसा। हाचो परिणाम भारतीय कुटुंबांकडेन संवसारांतले सगळ्यांत चड भांगर आसा। विश्लेषक ए.के. माधवन आणि एक्साचेर एका पोस्टात म्हणलां, भारताचो खाजगी भांगराचो सांठो 25,000 टन आसा, जो अमेरिका, जर्मनी, चीन सामको रिझर्व्ह बँके कडेन आशिल्ल्या भांगराच्या सांठ्या परस चड आसा। चीना उपरांत भारत भांगराचो संवसारांतलो दुसरो सगळ्यांत व्हड गिरायक। एके आर्थीक सल्लागार कंपनीन केल्ल्या सर्वेक्षणात अशें दिसून आयलां की 4.2% दादल्यांनी घटस्फोटा कडेन संबंधित खर्च भागोवपा खातीर लग्ना उपरांत रीण घेतला, जाल्यार 4.6% बायलांनी तांच्या पगाराचें काम सोडलें। सर्वेक्षणा प्रमाण दादल्यांच्या वर्सुकी उत्पन्नात पोटगीचो वांटो 38% आशिल्लो। घटस्फोटा कडेन संबंधित खर्चाचेर 19% बायलांनी 5 लाखां परस चड खर्च केलो, जाल्यार 4.9% दादल्यांनी तितलीच रक्कम खर्च केली। 67% लोकांनी पयशांविशीं वाद घाल्ल्याचे सर्वेक्षणात मान्य केले। 67% प्रतिसादधारकांनी कबूल केलें तांच्या लग्ना मजगतीं ते सदांच पयशांवेल्यान वाद घालताले। 4.3% लोकांनी आर्थीक वाद वा असमानता हे तांच्या घटस्फोटाचे सरळ कारण आशिल्ल्याचें सांगलें। लग्नाच्या वेळार 56% बायलां तांच्या घोवा परस उणें जोडटालीं, फक्त 2% बायलांनी तांच्या घोवा परस चड जोडलें।
1 ऑक्टोबरासावन 19 किल्यांचो व्यावसायिक गॅस सिलिंडर 16.50 रुपयांनी म्हारग जाला। दिल्लीक ताची किंमत 15.50 रुपयांनी वाढून 1595.50 रुपयांचेर पावल्या। आदी तो 1580 रुपयांक मेळटालो। कोलकातात आता तो 1750 रुपयांक उपलब्ध जातलो, म्हळ्यार सिलिंडर 16.50 रुपयांनी वाडला। वैजकी क्षेत्रात आता आणखी चड सिटांची भर पडटली। मंत्रिमंडळाच्या बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी या निर्णयाक मान्यताय दिल्या। आता वट्ट 10,023 सिटांची भर पडल्या। हो निर्णय या क्षेत्रातली मुळावी बांदावळ सुदारपा खातीर घेतिल्ल्याचें कळटा। या निर्णयाक लागून जंय जंय वैजकी सुविधांचो उणाव आसा ती भरून काडपाचो पुरेपूर यत्न आसतलो अशें कळटा। हातूंत आता 5,000 पदव्युत्तर आनी 5,023 अंडर ग्रॅज्युएट सिटांचो आस्पाव आसतलो। दसऱ्याच्या पावन मुहूर्ताचेर 4 धामांच्या दर्शना खातीर नोंदणी करपाच्या निमण्या तारखेची घोषणा जाल्या। शियाळ्या हंगामांतल्या केदारनाथाच्या दर्शना खातीर निमणी तारीख 23 ऑक्टोबर जाल्यार बद्रीनाथ धामाच्या दर्शना खातीरची निमणी तारीख 25 डिसेंबर जावन आसा। गंगोत्री धामा खातीरची निमणी तारीख 22 ऑक्टोबर जाल्यार यमुनोत्री धामाच्या दर्शनाची निमणी तारीख 23 ऑक्टोबर जावन आसा। दर्शना खातीर नोंदणी जरी बंद जाल्ली आसली तरी लेगीत भक्तांक दर्शन मेळटलें अशेंय जाहीर केल्लें आसा। 4 धाम यात्रे खातीर भक्तांची संख्या वाडत आशिल्ल्याचेंय दिसून आयलां। एप्रिल 30 तारखेक सुरू जाल्ल्या सावन आतां मेरेन 4 मिलियन लोकांनी दर्शन घेतिल्लें आसा। काश्मीराच्या उंचेल्या वाठारांनी शुक्रारा ह्या हंगामाचो पयलो बर्फ पडलो। फुडल्या कांय दिसांनी आनीकूय बर्फ पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। बारामुल्ला जिल्ह्यातल्या गुलमर्गाच्या स्की रिसॉर्टांतल्या अफरवात आनी दक्षिण काश्मीरातल्या अनंतनाग जिल्ह्यातल्या सिंतान टॉप हांगाच्यान पयलो बर्फ पडपाची म्हायती मेळ्ळ्या। श्रीनगर आनी ताचे लागसरच्या वाठारांत सयत जायत्या मळांनी हळुवार पावस पडपाची नोंद जाल्या अशें कळटा। सध्या बर्फात नटिल्लो हो वाठार पळोवपाक सुंदर दिसता। कांय दिसां पयलीं गोमंतक टीव्हीन एक व्हिडिओ प्रसारीत केल्लो। ते प्रमाण एक हॉर्नबिल पक्षी ताळगांवांत दिसून आयिल्लो अशें म्हणिल्लें। पूण हो पक्षी एकूच दीस न्हय तर दर दिसाक येवपाक लागला। हो हॉर्नबिल सकाळीं फुडें ताळगांवच्या इमारतींचेर बसता, लोकांक बरे फोटो आनी व्हिडिओ काडून दिता आनी उपरांत उडून वता। एका तेंपार ताळगांवां व्हड रान आशिल्लें। गोंय विद्यापीठाच्या लागसार तर खूब हार, खुर्शी तशेंच वेगवेगळे पक्षी जनावरां दिसतालीं। मोर तर हालीं चडूच दिसपाक लागिल्ले। पूण आतां मेळत थंय इमारती उबारिल्ल्यान ह्या सवण्यांचे बसपांचे तांतये घालपाचे जागे ना जाल्यात। मात हो हॉर्नबिल दर दिसा येता, 7-8 इमारतींचेर बसून सगळे कडेन तेयटा, नियाळटा आनी उडून वता। तो एकलोच येता आनी दर्शन दिवन वता।